नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गणपती बाप्पा लागले वर्साच्या वाटेक. गोंयभर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या म्हणीत नाचत गाजत बाप्पाक दिलो निरोप. करंजारे दर्यावेळेर रापणकारांची बंपर कॅच. श्रावण सोंपून आता सगळ्या गोंयकारांचे लक्ष नुस्त्याचेर. बाणस्तारी दुचाकी आडयली म्हणून सहाय्यक येरादारी उपनिरीक्षकाक मारपेट करपी कॉन्स्टेबल रजत आडपयकाराक केलो सेवेंतल्यान निलंबीत. तिगां आड गुन्यांव दाखल. दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंतान काडलो आदेश. फुटबॉल मोबोर डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकाराकडल्यान मेळटली भरपाय. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटधनियाक 25 लाखांचो दंड. जीएमसीत एमबीबीएस कोटा वाडलो. आता जीएमसीत 200 एमबीबीएस जागे. नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्सा कडल्यान मेळ्ळी मान्यताय. मंत्री विश्वजीत राणेन एक्सा वरवीं ट्वीट करीत दिली म्हायती. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बायलां मेरेन पावनात. सरकाराच्यो येवजण्यो स्वयंपूर्ण मित्रूय अपेसी. मांद्रेच्या बायलांनी उक्तायली खंत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. पुराय गोंयभरांत 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावनेन जालें. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोशान भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. पळयात 5 दिसांचे गणपती विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. प्लीज सावकाश
सिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकर. दीर्घ आयुष्य दे, शिक्षणात कामधंद्यात यश दे. काही काय अडी अडचण येतात त्याला तुझे तू निभावून घे माझ्या महाराजा. चौथीचे 5 दीस सोंपले आणि आता सगळ्यांचे लक्ष आसा ते म्हळ्यार नुस्त्याचेर. करंजाळी दर्यावेळेर भरपूर प्रमाणात वेगवेगळे तरेचे नुस्तें लागलां. सुंगटां, वागयो, वेल्ल्यो अशे हेर तरेचे ताजें नुस्तें लागिल्लें पळोवपाक मेळटा. टायगर प्रॉन्स हा, व्हाईट प्रॉन्स हा, मागीर सोलार आहा, पालू आहा, फोडक्यो आहा, कुल्ल्यो आहा, सवनाये आहा, दोडयारे आहा आणि 1000 kg आणि व्हाईट प्रॉन्स 700 kg, टायनी 300, पॉम्फ्रेट्स 1000 पॉम्फ्रेट्स काबार. हय काबार जाले. फकत फोडक्यो, दोडयारे, सुंगटां तोहले सगळे उरला. हा हय सगळे. आणि आता मी पणजेय धाडलाय पळय थोडे कॉर्बोट मिक्स आहा नुस्तें थोडे इचूंक ना अजून. सो आता सद्याक सुंगटांच उरल्या, बाकी पांपलेटा बा सगळे काबार जाले. पालू आहा ते उरल्या. चवथीचे 5 दीस सोंपले आनी कोणे कोणे श्रावण धरलेलो तेंचे सगळ्यांचे लक्ष आता नुस्त्याचे वटच्यान आसतलें. आनी नुस्तें म्हटल्यार प्रत्येकाक आता श्रावण धरलो, चवथ जाली जाल्यार ताजें नुस्तें हें जाय जाल्यार आयज आमी आसात करंजाळे बिचार. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कितलें अशें ताजें नुस्तें पडलेलें आसा तें. जाल्यार हें जें नुस्तें आसा तें खूब तरेचे वरायटी नुस्तें पडलेलें आसा. टायगर प्रॉन्स म्हण, मागीर व्हाईट प्रॉन्स म्हण, मागीर स्मॉल प्रॉन्स खूब तरेचे पडलेले आसा. तशेंच मागीर हांगा बारीक करबट सुद्दां आसा. मागीर तशेंच वेल्ल्यो दिश्टी पडटात. मागीर खूब तरेचे अशें नुस्तें दिसता, लेपो दिसतात. पूण हे फावट अजून बांगडे पडोंक लागोना ही एक अशी आमकां न्यूज आतां मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरेश गांवकर. बाणस्तारी दुचाकी आडयली म्हणून सहाय्यक येरादारी उपनिरीक्षकाक मारपेट करपी कॉन्स्टेबल रजत आडपयकर हाका सेवेंतल्यान निलंबीत केलो आनी ताचे आड गुन्यांव दाखल केलो. जाल्यार ताका समर्थन दिवपी 3 जाणांचेर कागाळ दाखल केल्या. दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी काल राती हो आदेश काढलो. एक्झॅक्टली हांगासर चालो मरे विदाउट हेल्मेट आसलो. येलो मोदी येलो आणि मोदी येलो चावी काढली गाडयेची. दुसरे एका उबो राहा चावी काढली आणि मोदी धावला. हांवें परत चावी लायली आणि सायडीक घेता म्हणून सांगलें. सायडीक घेऊन नाका, काढून थापड मारले मरे. थापट मारले तुझे डायरेक्ट थापड मारले मरे. विचारो बीन काय ना लायसन बिसन काढून थापड मारले मरे.
मागीर विचार तेका सर तुम्ही त्याच्यावर तापड मारलेले असा त्यांनी सांगला तर तापड मारला त्यांनी डबल म्हाका मारला पळय आयला म्हणून हो फोटी हाय पहिला हाय पहिला डायरेक्ट घालून येते तापड मारला या मागीर तापड मारला सर तुम्ही आणले तर पोंग ना कितें फोटी उलोव नाका तापड मारला फोटी उलोव नाका फोटी उलोव नाका पोंग ना म्हणून त्याच्यात वॉटाक लागलेला असा तापड भाऊ आलो माझ्या वांगडा हाय पहिला तेका पहिला थापड मारला तेजेर तापड मारला आणि त्याची काय मिस्टेक नसताना लायसन विचारून ना काय विचारून डायरेक्ट थापड मारला त्याचे Direct थापड कोणी मारला राईट दिला थापड मारपाक माझ्याकडे तू हे भाऊ ना थापड मारला तो कॅमेरा असा कॅमेरा भितर माझे सगळे मेळटले फाटल्यान थापड मारला ते येतले गाडयेचेर कॅमेरा येत जाल्यार तुमकां ब्लू सर तेंच्यानी म्हणटा तेंच्या कॅमेराचेर सुद्धा येताला म्हणटा तापड मारलेल्या दाखोवनी तेंका हा ते कळलं आल्यार येतले हे पळय त्यांनी कितें केला पळय माझी हालत पळय कितें केली ऑन ड्युटी कितें केला ती पळय पण तुम्ही त्याच्या डायरेक्ट हातू कळलो पहिले ताका फक्त ती गाडी ऑफ केल्ली आहे सायडीक घे म्हणून इतलेच आणि काय तापड मारून ना पण त्याच्या तापड मारला त्याच्या हाती कितलो मार कसो लागला आज बाणस्तारी पुला कडेन एक विचित्र प्रकार घडलो तितून जे बाणस्तारी पुला कडेन जे ट्रॅफिक पुलीस असतात तितून एक उपनिरीक्षक आशिल्लो विवेक फडटे हांगा हेंचे विरोधान एक व्हिडिओ येयलो की त्या भुरग्याक विवेक फडटे जो उपनिरीक्षक आसा तेणे आडोवन तेजेर थापड मारले म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जालो मागीर हो व्हिडिओ व्हायरल जावन आतां एक अशी बातमी येयल्ली आसा की विवेक फडटे जो आसा तेणी त्या भुरग्याच्या अगेन्स्ट आपल्याचेर मारपीट केली आपल्याक मारलो म्हणून म्हाड्डोळ पुलिसान कंप्लेन केल्ली आसा आनी तशीच आनी एक बातमी येयल्ली आसा की जो भुरगो आसा तेजें नांव जावन आसा रजत आडपयकर हो भुरगो नवोच कॉन्स्टेबल म्हणून मुरगांव पुलीस स्टेशनार लागलेलो आतां ही जी बातमी आसा ती खंयचे दिशेन वळटा आनी खरोच कोणी कोणाक मारलेलो जाल्यार आतां ही जी केस आसा ती खंयचे दिशेन वळटा ती पळोवया अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही कुटबण आणि मोबोर हांगा डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटधन्यांक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो मुख्यमंत्री उलयलो 5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय ओके विदीन 8 days जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर तो पर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय कॉर्पस फंडांतले 5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर तांकां आनी वचोंक दिवं नाका बोटीत भितर घालूंक दिवपाचें ना बंद कर गरज ना विदीन 8 days जावपाक जाय आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा कॉर्पस फंडूय बी आनी हें बी मंगळारा कुटबण आणि मोबोर हांगा डायरिया जावन 5 कामगारांक मरण आयिल्ले 17 ऑगस्टा सावन हांगच्या 163 जाणांक डायरियाची बाधा जाल्या हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा कुटबण जेटीक भेट दिली कामगारांचे भलायकेची जतनाय घेवप ही बोटधन्याची जापसालदारकी अशें ताणें सांगले मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिले 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटधन्याक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले सेन्सर बायो टॉयलेटूय बदलपाचे आणि अतिक्रमणां काडपाचे आदेश ह्या वेळार दिले कुटबण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट जो इन्सिडन्स जालो त्याच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले 3 जाण कितें तरी बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना तांकां सांगलें की हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही ते 15 दिसांनी हांव म्हजे डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो
डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर ही द इपिडेमोलॉजिस्ट. ही वील गायडलायन वन SOP कोणी वचप काय ना कशें वचप तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतले. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस आनी डे टू डे आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगातले रिजॉल्व करतले आनी 15 दिसांनी जे जेटीचे इनॉग्रेशनूय उरलां कितें तरी कितलेशेच दीस जाले 8-9 वर्सां तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता आनी बाकीच्यांक बिझनेस करपा खातीर स्ट्रीमलायन दिता. आनी इतकें जाता आसतना लेबरांची काळजी घेवप म्हणजे तांकां इन्शुरन्स आसत किंवा तेंची हेल्थ काळजी ही बोट ओनरांची जबाबदारी हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां मॉनिटर करतले आनी गायड करतले. एक कंप्लेन टॉयलेट सेन्सराचेर हातीचेर कितें तो टॉयलेट हांवें ऑलरेडी सांगलें ते जाता तितके बेगीन बदलून डायरेक्टली नॉर्मल टॉयलेट केल्या पुरो. म्हाका हांगा सेन्सराचेर वचपाचें कोण ना. 5-5 लाख रुपया तेज्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके विदीन 8 days जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालूंक दिवपाचें ना. बंद कर. गरज ना. विदीन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार तेंच्या म्हाका विथ प्रूफ सबमीट केला. कॉर्पस फंडूय बी आनी हें बी. मजगती मुख्यमंत्र्याच्या या निर्णयाचेर कुडबॉन जेटी बोट दनियांनी चिंता व्यक्त केला. कामगाराक मरण आयल्यार बोट दनियाक 25 लाखांचो दंड दिवपा विशीं केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान आनी एक फावट विचार करचो. कांय कामगार आपल्या कुटुंबाक आर्थीक मदत मेळची म्हूण मुद्दम लेगीत जिवाचो त्याग करपाचो विचार करूंक शकता. पण मुख्यमंत्र्यान हाचेर आनी एकदा विचार करचो अशी मागणी कुडबॉन जेटी बोट दनियांनी केला. हांगा लोक बाबडे लोन काडटा हे काडटा ते करता आनी बोटी चालू करता जीव करून डिझल घालून भायर वयता जाल्यार बोटकारांच्या बावड्याचे आपलेच बोट बनवून रिकवरी करूंक जायना आनी तो कितें म्हणटा पयलीं गेलो जाल्यार 5 लाख मागीर 25 लाख. एक सांग म्हाका बोटकारा कडेन रिणांत चडशे बोटी रिणात आहा. चडशे रीण काडटा कितें एडवान्स घेता कितें करता आनी फाल्यां कितें करतले. ही एक मेसेज ओरिसाक वयतली. मेसेज ओरिसाक वचून मुद्दम मरपाचे बोटी काडटले. मरपाच्या खातीर हांगा येतले हांगा भाड्यान उडी मारतले आनी मरतले. कितें सांग आपल्या फॅमिलीक 25 लाख मेळटले म्हणून. पळय सीएमान आतां कितें सीएमान कितें सांगलां पळय तेजें कितें करून सारकें तें नाल्यार एक काम करपाचें गव्हर्मेंटान 50 लाख दिवपाचे कोण मेल्या आनी 25 लाख बोटकाराक कित्याक बोटकाराक टेन्शन ना तें आनी 25 लाख मागीर त्या मनशाक दिवपाचे. पूण जो पर्यंत गव्हर्मेंट 50 लाख दिता पळय तेजे उपरांत हो स्कीम ओके आहा. बोटकाराक 50 लाख एक मनशा फाटल्यान 25 लाख बोटकाराक ओनराक आनी 25 लाख मागीर कोण मरता तेका. तशें बी करता जाल्यार ओके. कित्याक बोटकारांची सदांच परिस्थिती पळयल्या नाका जाल्यार कितें हालत बिगाडल्या अशे पयशे घालून हांगा मनीस हाडटा आमी. मनीस हाडून ते मनीस मस्ती करता इतले त्रास करता आनी खंयच्याच कंपनी नांव घेतूच न्हू स्वता पात्रांव मनशाक आपल्या फाटल्यान गाडयेक घालून खंयच्या हॉस्पिटलांनी पावयना. पूण आमी ताका आमच्या भावा भाशेन अशें सांबाळटा. पूण ते मनीस ती मनीसच तसले ते भाशेच काबार करता. जशें आपूण सगळें सांबाळटा हांगा त्या मनशाक सांबाळ तरी पूण ते मस्ती करता आनी आमकां अशें त्रास करता. पूण ते कितें सीएमान सांगलां पळय तें कितें करपाचें. आतां 50 लाख दिता जाल्यार 25 लाख दिवंक आमकां प्रॉब्लेम. गोमंतक TV खातीर प्रेमा पाटील. आता एक खुश खबर. GMCत MBBS कोटा वाडलो. GMCत MBBS कोटात सुवाती वाडोवपा खातीर नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्सा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. आता GMCत 200 MBBS जागे हातूंत पदव्युत्तर MDMS अभ्यासक्रमात रेडिओ डायग्नोसिस, सामान्य शस्त्रक्रिया, प्रसूती आनी स्त्री रोग विज्ञान, वखदाशास्त्र आनी बाळरोग विज्ञान हांचो आस्पाव जाता. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्सावरवीं ट्वीट करीत ही म्हायती दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन फेसबुकार पोस्ट घालून मेडिकल स्टुडंट्सांक एक उमेदीची खबर दिल्ली आसा. नॅशनल मेडिकल कमिशनान GMC खातीर जे पयले पोस्ट ग्रॅज्युएट जे पोस्ट आशिल्ले 59 पोस्ट आशिल्ले ते 200 पोस्ट केल्ले आसात आनीक हे पोस्टांक MDMS कोर्सीस सगळे जे आसात ते कवर जातले. म्हणल्यार डॉक्टर ऑफ मेडिसीन आनी मास्टर ऑफ सर्जरी हे जे सगळे कोर्स आसात ते तितून कवर जातले. आनीक ते कोर्सीस म्हटल्यार MDन येता मागीर रेडिओ डायग्नोसीस मागीर जनरल सर्जरी असले जे विविध कोर्स आसात जे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आसात तितून सिट्स सगळे वाडलेले आसात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सरकाराच्यो येवजण्यो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन पाविल्ल्यो नात. मांद्रेच्या बायलांनी हे विशीं खंत उक्तायल्या. येवजण्यांची म्हायतीच मेळना जाल्यार लाव आनी कितें घेतली काय म्हणून तांचो प्रश्न. स्वयंपूर्ण मित्राचें हें अपेश म्हणपाचें काय पळोवया हो खासा रिपोर्ट.
सरकार एके वटेन येवजण्यो घोशीत करीत आसा, मात दुसरे वटेन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्या येवजण्यांची माहिती मेळच ना. हे विशीं पेडणे म्हालांतल्या मांद्रेच्या बायलांनी खंत उक्तायल्या. गव्हर्नमेंटाची ज्यो स्किमी आसा पळय तुजे मेरेन पावता तुका खबर आहा सगळ्यो स्किमी? ना ना ते आम्ही ते जॉब कार्ड केला न्हू ते हांव ते विचारून जॉब पयशे येयले तो हांव घातले म्हणून मी तेचेर वचोंकूच ना, ते वचोंक जाय पळोवंक जाय. हा पूण ते स्किमी येता पळय ते तुका सगळें खबर आहा? ना 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 कित्याक कशें तुमचो मेंबर आहा तो हे ना सांगात ना आमकां आमचो मेंबर. हय सांगात ना कसले कसले क्रिमी येयले ते. हा पंचायतींतल्यान पंच मेंबर तुमचो सांगिना? सांगीत नाले सांगीत नाले तुमकां आतां कसलीच खबर ना स्कीम? ना 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 कसलीच ना आमकां. तुम्ही आता गव्हर्नमेंटची एकूच स्कीम घेयना? ना 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 कसलीच ना घेयना. आमाचे चेडे का गव्हर्नमेंट ना प्रायवेट वयतात ते कामाक तेका आमी हांगर बसतो. हे बघ काय काय कितें घेवन 3 जाण चेड्यावर म्हाका चेडो एकूय कामाक ना प्रायवेट वयता. 2 जाण हॉटेलान तो प्रायवेट आसता पिकनीक कलर करता तसले येता. ओके तुमकां गव्हर्नमेंटाची स्कीम तुमचो मेंबर जो आसा हा तो कांयच सांगिना? कांयच सांगिना. पण रेशमा चोडणकर. तू खंयसरली? हांव मांद्रे दांडोसवाडा. दांडोसवाडा. ओके. आता ज्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी तुज्या मेरेन पावल्या? केन्ना येता कोण कोण विचारपाक. हय अमकी स्कीम आसा तेन्ना बरोवन घाला म्हणून. तेन्ना आमचें घर सारकें नसलें न्हू म्हणून सांगलेलें आमचे घराचे आमकां 25-30 हजार मेळटले म्हणून एकदां बरोवन येयली बी बरोवन आनी मागीर 2-3 म्हयन्यांनी मेळटले म्हणून सांगले पयशे. 2-3 म्हयने जाल्या उपरांत मागीर तेका हांव मेळपाक गेले जाल्यार ती सांगूंक लागली अजून काय येवंक ना मागीर तुका सांगता म्हणून. मागीर थोडे दीस वोगी रावले आनी मागीर एकदां मिटिंगेक गेले तेन्ना मेळ्ळी म्हाका ती. तेन्ना मागीर परते विचारले तिका तेन्ना म्हणूंक लागली ती काय ती जागोच ना तेंची म्हणून कांयच येवंक ना म्हणून. मागीर वोगी रावले अशें करून आमकां मागीर शेवटी मेळोकच ना ते पयशे. हा पूण ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां खबर तरी आसा? खबर एक आसता कोण वाटेक गावले आमचे ग्रुप आसता तेन्ना ग्रुपाच्यान कोणाक खबर आसलेले केन्ना सांगता नाजाल्यार आमकां कोण घरा कडेन कोण सांगपाक येना. पूण तुमकां एकूय स्कीम अजून हे जावंक ना? अजून आमकां तेजो म्हणजे कसलोच लाभ मेळोंक ना? लाभ मेळोंक ना. तुमकां जे घर बांदून दितले म्हणल्यार ते सुद्दां जावंक ना? ना ना शेवटी आमकां बीन दिवकूच ना. आमी आमच्या पयशांनी जाता तशें मातशें. ओके ओके. तुमी मागणी बीन कितें करता की अश्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमचे मेरेन पावून आमकां तेजो लाभ मेळचो बी म्हणून? ना ते मागणी कशी करता आमकां खबर आसूंक जाय न्हू पयलीं ते स्किमी येयल्या म्हणून. ते स्किमी येवन गेल्या उपरांत आमकां कळटा तेज्या उपरांत आमी वयता गेल्ल्या ऑफिसान एकदां गेल्ले मागीर तो म्हणलो भुरगो बसलो आसलो तो सांगूंक लागलो 15 तारखे मेरेन आसली गे ती आतां 20 तारखेक तूं पावले तूं लेट पावले म्हणून ते स्किमी सोंपले म्हणून जाले. पूण आतां सरकार म्हणटा कितें सरकार तुमच्या दारी म्हणजे एक मनीस आसता जो शेनवारचो पंचायतीन येता स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा ते खबर आहा तुमकां? ती काय खबर ना आमकां. तेंच्यांनी आतां कितें करूं जाय स्कीम येयली न्हू जाल्यार आमच्या त्या वाड्यार कोण आसा तेंच्यांनी आमकां स्कीम येयली कितें एक दुसरे दिसा नाल्यार 4 दिसांनी तरी आमकां सांगूंक जाय न्हू. स्कीम एक म्हयनोभर आसता ते म्हयनोभरान काही करूंक शकता न्हू आमकां खबर आसली जाल्यार. आमकां फाल्यां आतां तारीख सोंपतली जाल्यार आमकां आयज कळ्ळें जाल्यार डॉक्युमेंट हे ते खंयचे लागी एका दिसान जावचें ना न्हू. 1 म्हयन्याची स्कीम आसता ते आमकां तर पयलीं 4 दीस स्कीम येवन 4 दिसांनी कळ्ळें जाल्यार आमी काय बरोवंक शकता न्हू. हे बायलांचे म्हणणे आयकत जाल्यार थळावे पंच सरपंच आणि सरकाराचे स्वयंपूर्ण मित्र गांवगिऱ्या लोकां मेरेन आणि खास करून बायलां मेरेन सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाक अपयशी थारल्यात. सरकार येवजण्यो आणि तांची आंकडेवारी घोशीत करीत आसा मात ही जमिनी परिस्थिती. काकी ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो तुमकां खबर आसा? ना आमच्या कडेन कोण पावत ना म्हणजे पंचायती बी आनी कोणाचे आमकां ना आमकां काय खबरच ना कसली स्किमी दिता. स्किमी ओके. एकूय कसली गव्हर्नमेंटाची स्कीम तुमी अजून मेरेन घेवंक ना? कांयच ना. ओके. सीमा श्याम चोडणकर. गव्हर्नमेंटाची स्किमी ते आमचे मेरेन पावना आमी कितें करपाचें? तुमकां खबर आहा तो स्वयंपूर्ण मित्र शेनवारचो येता पंचायतीन बी? ना. ओके. सो तुमकां कोण अशें सांगीत ना? ना कोण सांगेना. पंचायतीन कितें स्किमी येता गव्हर्नमेंटाच्यो बी? ओके. सो तुमकां कळपाक जाय स्किमी जाल्यार तुमकां कितें आदार जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. आमदार कार्लोस फेरेरान गोंयभरातल्या रस्त्यांचे अवतिकाये विशीं निवेदन सादर केले. रस्त्यांच्या स्थितीविशीं उलयतना मुख्यमंत्र्यान भौशीक बांदकाम खात्याचे कार्यकारी, सहाय्यक, तंत्रीक आनी कनिश्ठ अभियंत्यांक जापसालदार करचें.
तशेंच PWDच्या वयल्या पावण्यावयल्या अधिकाऱ्यां आड कारवाय करची अशें आमदार कालूस उलयलो. I've seen the statement of the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, saying that contractors should carry out the works of repairing of the roads immediately, and that the government has appointed Engineers India to make an assessment of the condition of the roads across Goa. I say that this is something which is shocking, because the Chief Minister himself knows that the roads condition is assessed every day by the junior engineers, the AEs and the executive engineers on the ground, and they are the ones who know what is the condition of the road every day as they pass by on it or they work in the field, including the TAs who are involved. They know where the contract has been given. They also know what are the time frames and the guarantees and the warranties which have been given by the contractor. To ask an external agency to start now reviewing this will require correspondence, examination, inspections, and this will all take time, which means next financial year the works of the roads will perhaps be proposed, considered, budgeted, tendered, and then finally executed another year later. So which means nothing will happen for the next 2 years. If we need work to be done immediately, I want to say one thing: the inefficient engineers must go home. These inefficient engineers are sitting and collecting pay at the end of the month. First person's head who should roll is the principal chief engineer, Mr. Parsekar, who is on extension and extension. Why should he be there in the chair if he cannot perform? If you roll the head of the principal chief engineer, everybody will fall in line. We have seen the condition of the roads across Goa not just today. It is going on for the several years. And across Goa, this is what I have seen myself. And if he cannot make sure that the roads are in good condition, it is time for him to pack up, and there is no reason for the government to claim that it is in public interest that they are giving him. What is the public interest? There must be some other interest which the chief engineer, principal chief engineer, is getting an extension time and again. Stop this thing, and once you have this accountability which goes to the top, everybody down the line will fall in place. I call upon the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to take action to immediately relieve the principal chief engineer and ensure that promotions are made timely and properly for those deserving, and the department will work happily and will make sure that all this corruption which is going on will stop and our roads will be perfect as they were before. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी भेटोवपी विकास प्रभुदेसाय. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचेर दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळ्या लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं.